12 अपोस्तलांच्यो कुडी खंय आसात? 12 अपोस्तलांच्यो कुडी कितें जाल्यात वा तांची अवशेशां वा हाडां खंय आसात? जुदास इस्कारियोत हाका सोडून उरल्या अपोस्तलांच्यो कुडी अवशेशां वा हाडां खंय आसात? कोणे सांबाळून दवरल्यात? ह्या विशीं समजून घेवया. पयलो, जाकोब वर्तो. ताका भल्यांनी जिवेशी मारले. ताची कूड स्पेनाच्या कंपोस्तेला मुळ्या गांवांत सान जाकोबाच्या कॅथेड्रलांत निकेपिल्ल्या. दुसरो, सान फिलीप. ताका सोजेरांनी कुडसार उमखाळावन जिवेशी मारलो. ताची कूड रोमाच्या डालीची मुळ्या इगर्जेंत निकेपिल्ल्या. तिसरो, सान मातेव. ताकाय कुडसार जिवेशी मारले. ताची कूड इटलीच्या मिस्सिना मुळ्या शहरांत सान मातेवाच्या कॅथेड्रलांत निकेपिल्ल्या. चवथो, धाकटो सान जाकोब. ताका फातरावन जिवेशी मारले. ताची कूड रोमांत आसच्या पवित्र अपोस्तलांची बेसिलिकांत निकेपिल्ल्या. पांचवो, सान पेद्रू. ताका तकली सकयल पांय वयर करून कुडसार जिवेशी मारले. ताची कूड वातिकनाच्या सान पेद्रूच्या बेसिलिकांत निकेपिल्ल्या. सवो, सान थॉमस. ताका भल्यांनी मारून जिवेशी मारले. ताची कूड तमिळनाडांतल्या मैलापुरा मुळ्या गांवांत सान थॉमसाच्या कॅथेड्रलांत निकेपिल्ल्या. सातवो, सांत बार्थोलोमेव. ताका कुडसार जिवेशी मारले. ताची कूड इटलीच्या सान बार्थोलोमेवाच्या इगर्जेंत निकेपिल्ल्या. आठवो, सांत आंद्रू. ताका एक्स आकारान कुडसार जिवेशी मारले. ताची कूड इटलीच्या अमाल्फी कॅथेड्रलांत निकेपिल्ल्या. णवो, सान जुदास ताद्देव. ताका भल्यांनी मारून जिवेशी मारले. ताची कूड वातिकनाच्या सान पेद्रूच्या बेसिलिकांत निकेपिल्ल्या. धावो, सान देशभक्त सिमोन. ताका तलवारींनी जिवेशी मारले. वातिकनाच्या क्रुसिफिक्साची आल्तर मुळ्या जाग्यार ताका निकेपिल्ल्या. 11वो, सान जुआंव. तो स्वाभाविक रितीन मरण पावलो. ताची कूड टर्की देशाच्या एफेजांत आसा. सान जुआंवच्या बेसिलिकांत निकेपिल्ल्या. 12वो, सान मतायस. सान जुदास इस्कारियोसाच्या बदलाक सान मतायसाक विंचून काडले. ताका कुडसार मारून जिवेशी मारले. ताची कूड जर्मनीच्या अबीम मुळ्या शहरांत सान मतायसाच्या इगर्जेंत निकेपिल्ल्या. ह्या सर अपोस्तलांच्यो कुडी कथोलिक इगर्जांनी निकेपिल्ल्यात आनी तांची अवशेशां वा हाडां सांबाळून दवरल्यात. खंयच्याय अपोस्तलांची हाडां वा कूड अवशेश खंयच्याच प्रोटेस्टंट इगर्जेंत ना. असो अर्थ आदी मागातावन कथोलिक पवित्र सभेन अपोस्तलां तावन देंवन आयिल्लो संप्रदाय आनी भावार्थ जोगासणेन सांबाळून दवरला आनी तो शिकयला.